दत्ता जांभळी टीम वाडापाल ठाणे 70 गोवा. सांगपाचें म्हणजे ज्या मुद्द्याचेर आमी आतां उलयता की पाणयाच्या, तर आमकां कितलींशीं वर्सां पाणया पासून म्हणल्यार आमी वंचीत आसले. पाणी जाय तशें आमकां पुरवठा जायनासलें. पूण त्याच प्रमाणे टँकरीच्या द्वारे आमकां पाणी पुरवठा जातालें. पूण जी पायपलायन आहा ते पायपलायनीन आमकां जाय त्या पद्दतीन पाणी पुरवठा जायनासलें. आमचे तशेंच आतां दाबोस लायनीचे आमचे कितले तरी 9 कोटी खर्च करून आमचे पर्ये मतदारसंघाचे आमदार राणे साहेब, प्रताप सिंग राणे साहेब, तशेंच आमचे वाळपय मतदारसंघाचे विश्वजीत राणे, ताका आमी बाबा म्हणटा, जाल्यार तेंच्यांनी खंय तरी लक्ष घालून ही दाबोस टू हिवऱ्या पर्यंत लायन घालून, ती दाबोस लायन घालून तिचे पाणयाचे प्रमाण वाडयल्लें आसा. कशें व्हडलें सांग. वाली मधुवर जांभळेटेम रावता आमी. सर आमकां पयलीं उदक नासतालें. न्हंयचे हाडले, बांयचे हाडले, देवळा कडले हाडले, पानीचे, खाण्याचे. आमची गोरवां आसली आनी भुरगीं बारीक बारीक आसली. तेन्ना आमच्या उदकाचो खूब हाल काडले आमी. जाल्यार भुरगीं आमी दुखपाक बसले जाल्यार भुरग्यां हाडटा, कितें करतले आमी, अशें हाल काडले. आतां आमकां उदक बरें येता, खूब बरें येता उदक ह्या म्हयन्या भितर. पावसाळ्यात आमी उदक गाळून खाल्ला. गायना दवरपाचें आनी उदक घालपाचें आनी तें उदक आमी जेवण करून खाल्लें आमी. इतकें आमी उदका बद्दल हाल काडला. आतां कशें कितें? आतां बरें येता आमकां उदक. आतां बरें पावसा बी आमी येताय बरो ना आमचो आतां. आनी आतां उदकाचें आमकां हाल ना. पयलीं आमी खूब तकले वचून माथ्या वचून 3-4 आयदनां वयल्यान हाडी टाकी वचून माथ्या वचून. तेन्ना गोरवां आसलेली आमची तेच ते गायक पाणी येतले हाडी, न्हंयचे देवळा कडले बायचे, न्हंयचे पालीचे. आनी तेन्ना ही भुरगीं बारीक न्हू, भुरगीं काय वता सारकी नासली पानयाक उदकाक. मागीर ते साहेबांनी आमकां हे दिलें, नळ दिलो. तेन्ना नळ नासलेलो हांगा, आमी घर बांदिल्लें. ते घराक सुद्दां आमी न्हंयचे पाणी हाडून घर बांदिल्लें माथ्या वचून. अशें कितले वर्सां जालीं तुमी उदक पोतच्यान हाडून रांदताली घरान? तुमकां खबर आहा तितकें सांग. 40 वर्सां जाता. तुमकां ते उदक बरें मेळटा पळय न्हू, ते कित्याक लागून? म्हणजे कोणी तुमकां तुमचे फुडें सरान इतले खटपट बी करून काडले? आतां आमकां साहेबांनी सांगलें न्हू, तुमकां उदक दिता म्हणून.